विधानसभेत 32 आमदार सत्तेत जाल्यार फकत 7 आमदार विरोधात आसात. देखून हे प्रमाण सामके बसना. ताका लागून चीट काढून प्रश्न वाटपाच्या प्रक्रियेत बदल जावचो म्हणून विरोधकांनी मागणी केल्या. अशें जालें ना जाल्यार सगळेच प्रश्न सत्ताधाऱ्यांच्या वाट्याक येतले असो भय विरोधकांक पडला. प्रश्नांचे समान वाटप जालें ना जाल्यार आमी विधानसभेच्या कामकाजाचेर बहिष्कार घालतले अशी शिटकावणी विरोधी आमदारांनी दिली. जी प्रथा आहली पयली जे लास्ट असेंब्ली सेशनान the convention that was followed, that one question to be taken from the ruling and one from the opposition. So we requested the honorable speaker, because at 4 o'clock the question, je pehle disache question arache je business are, they will decide. So we said that he was wise enough to allow the opposition and the ruling. He had given an opportunity, and this was all under video surveillance that was recorded last time. So what and why it should be changed? For what it has to be changed? Why are you all not allowing the opposition to get an opportunity? We are only 7 of us. So we have told him that if he is going to go ahead and if they are going to go ahead with that, we will have to know, as proposed yesterday by our senior MLA Bab Vijay Sardesai. He proposed to us that we should boycott the session in case we are not allowed this opportunity of one ruling, one opposition. हे बाबतीत सभापती रमेश तवडकराक विचारल्यार ताणे सांगले की विरोधी आमदारांनी तांची व्यथा आपल्या समकार मांडल्या. विरोधकांचे प्रमाण कमी आशिल्ल्या कारणान समान प्रश्नांचे वाटप जावचे म्हणून आपणे प्रक्रिया बदलपाचे थारायल्ले, पूण सत्ताधारी आमदारांनी आदलीच प्रक्रिया चालू दवरपाची मागणी केली. देखून आदलेच प्रक्रियेवरवी प्रश्नांचे वाटप जातले असे सभापतीचे म्हणणे. लॉर्ड्स कशें आसा हाजे पयली जी परंपरा जी आसा रॅन्डम आसता. रॅन्डम ते सगळे लॉर्ड्सांक येताले जे ऑपोजिशन रुलींग अशें कांय उरनाशिल्लें. जो ज्या कोण लॉर्ड्स मेळटा तो वचो म्हणजे ती पारदर्शकता म्हणजे थंय आनी कोणी पार्शलिटी नासताली. आणि त्यामुळे आत्ता प्रश्न रेज केलेला की हांगा जे रुलींग आमदार चड आसा आणि ऑपोजिशन कमी आसा. त्यामुळे रुलींग जे आमदार आसा तांचेय प्रश्न आसतात आणि फक्त ऑपोजिशन 7च आसा. त्यामुळे तांची बरी आशिल्ले की आमकां टायम मेळचो ना की आमचे क्वेश्चन दिवचे अशें तांची बरी आशिल्ली. पण हांवें फाटले फावटी कांय आमी एक खूब जाणांनी रिक्वेस्ट केली अशें म्हणून हांवें तो प्रयत्न केलो. पण ताका सत्ताधारी लोकांचे अपोज आशिल्लो की तुमी जुनी जी पद्दत आसा ती फॉलो करनासतना तुमी नवीन पद्दतीन वेगळ्या पद्दतीन केलें. आनी त्यामुळे जी जुनीच हांवें परत एकदां ती हाडपाचो प्रयत्न केल्ले आसा की त्यामुळे हांगा अडचणी तीच आसा. अडचणी जाता की हांगा रुलींग कमी आसा, हांगा ऑपोजिशन कमी आसा म्हणून तो ते क्वेश्चन रेज करता. त्यामुळे लॉर्ड्स कोणाक पडटा ते म्हणजे ते थंय आनी कोणाक पार्शलिटीच ना. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार.